गोंयान नवो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा सकयल भाजप, मगो, गोंय फॉरवर्ड आनी अपक्षांचें सरकार घडयलां. नव्या सरकाराचो सोपूतविधी सुवाळो संपन्न जाला आनी दुसरे वाटेन आपल्या आमदारांक प्रमोद सावंताच्या सरकारान मंत्रीपद दिवचें अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात. आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो मित्र सर्गेस्त माथानी साल्दानाची घरकान्न एलिना साल्दाना कुठ्ठाळे मतदारसंघांतल्यान 2 फावट वेंचून विधानसभेंत धाडल्या. पयले फावट पर्रीकर सरकारान मंत्रीपद दिल्लें. दुसरे फावट वेंचून येतकीच तिका कुशीक दवरली. खरें म्हळ्यार आमदार एलिना साल्दानाक भाजपान मंत्रीपद दिवंक जाय आसलें, कारण भाजपान तशेंच सरकार पक्षान एकटीच ती बायल मनीस आसा आनी तिका मंत्रीपद दिवंक नाशिल्ल्यान बायलांचेर अन्यायच कसो दिसता. महिला सशक्तीकरण तें हेच काय कितें असो प्रश्न कुट्टाळेचे मतदार करपाक लागल्यात. That she should have been given a post as a minister or maybe any other post like a speaker or something like that, at least to respect the women in the assembly. Today there is no voice of the women in the assembly. And not only now, she should have been elected earlier also, which I think Kottaling constituency is missing her a lot. She's been honest and she's proved her honesty in the assembly as well as in the constituency. So I strongly feel she should get a post as a minister first or as a speaker. प्रमोद सावंताच्या सरकारान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान ना जाल्यार भाजप पक्षाच्या नेत्यांनी लक्ष घालून एलिना साल्दानाक मंत्रीपद ना जाल्यार सभापती तरी करचे अशी मागणी कुठ्ठाळेचो लोक सरकारा कडेन आनी भाजपा कडेन करपाक लागल्यात. जे सरकारान जे आता जे सरकार जे फॉर्म केल्ले आमचो माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर जाल्ले तेंचे कडेन आमी मागता कितें पयलीं कितें प्रॉब्लम आसले म्हणून आमचे मॅडमीक आमची एकूच एक मॅडम आमचे एकूच एक बायल मनीस आमचे जे हितून BJPचे हितून आसा तांकां कसले हितून एक पोस्ट मेळून एक मिनिस्ट्रीन मेळूना कसले हितून मेळूना. आतां तरी आमी मागता आमचो माननीय CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता कितें एक आमचे मॅडम जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युशन जिखून येयल्ल्या तांकां बरें कितें तरी एक एक्चुली एक स्पिकराचे पोस्ट ना डेप्युटी स्पिकर कितें तरी एक पोस्ट दिवपाक जाय कितें. आनी हांव म्हाज्या हिशोबान म्हाका दिसता शी इज फीट फॉर अ स्पीकर पोस्ट बिकॉज शी इज ओनली लेडी. शी कॅन डू समथींग, शी इज क्वॉलिफायड, शी कॅन डू समथींग फॉर गोवा अँड फॉर ऑल्सो फॉर कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. तो हांव मागता परत आनी एकदां आमच्या CMा कडेन आमचे माननीय CM गोंयचे म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन की मॅडमीक खंयचे तरी एक पोर्टफोलियो दिवपाचें म्हणून. गोंयांत 50% जे मतदार आसा ते महिला आसा आनी त्या नात्यान म्हाका अशें दिसता की आमचे कुट्टाळचे आमदार एलिना साल्दाना जे आसा तांकां एक तरी मिनिस्ट्री नाजाल्यार एक स्पिकर नाजाल्यार डेप्युटी स्पिकर तरी आमच्या सरकारान दिवचें अशें. आमी जाणात की आमचे पर्रीकर भाई सदांच महिला बद्दल आदर आशिल्लो आनी महिला सशक्तीकरण जावचें गोंयांत अशें तांकां दिसतालें. ताणें ह्या खातीर खुबशे योजना जशें की गृह आदार मागीर लाडली लक्ष्मी आनी विधवा खातीर पेन्शनूय ताणें स्टार्ट केल्लें. सो ते बेजाचेर हांव आमचे भारतीय जनता पार्टी आमचे नवे चीफ मिनिस्टरा कडेन तेच भशेन आमचे जे वरिश्ठ अधिकारी आसात BJPचे तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी एक मिनिस्ट्री नाजाल्यार स्पिकर ना तर डेप्युटी स्पिकर तरी मॅडम एलिनाक दिवचो अशें. ह्या जे दिवपाचें आसा पळय न्ही ते एकल्याच्या पार्टीचेरूच ना, आमच्या BJP पार्टीचेरूच ना. जे कोएलिशन गव्हर्मेंट जे कोएलिशन जे पार्टनर आसा पळय तेंच्यांनी विचार करपाक जाय की मॅडम एक बायल मनीस ओके आनी बायल मनशाक खंय तरी एक रिस्पेक्ट दिवपाक लागून आनी बाकीचे जे लोक जे आसा बायलो जे आसा पळय तेंची एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक लागून तेंचो विचार आसपाक कित्याक एकूच बायल ती पावरान आसा ओके आनी तेंच्यांनी दिवपाचें अशें.